आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मडगावची सिवरेज लायन बदलपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. नोव्हेंबर मेरेन सिवरेज कनेक्शनांची कामां पुराय जातली. रस्त्याची कामां मंजूर जाल्यात म्हूण आमदार दिगंबर कामतीन म्हायती दिली. Pomba, there was a serious problem of, even today there is a serious problem, chambers overflowing and then all the filth flowing in on the road, and also they have prepared an estimate of 27 crores for changing the entire pipeline of Pomba, internal area, and which is going for EFC clearance. Now as far as JICA works were concerned, there are about 8 works. Six works are there, for which within next 8 days tenders will be floated. There are only 6 works are remaining, which are this includes ESI hospital, Sinyalata, then Damodar College, which is Pera, Khareba, Konkan Railway quarters, and Navini Road. These works will be tendered within next 8 days, and we should be able to start the works by October. See, I have already given them a deadline that we have already tendered most of the hot mix works. Like Porvorod is totally tendered, work order issued, contractor is awaiting for completion of NOC from sewerage. We have tendered this sewerage work, this road from Shirwadam to Margam. That road entirely has been tendered. Khareban road has been tendered. KPM road has been tendered. So all these works have to commence by December. We have given them a deadline that all sewerage house connections should be completed before 30th of November. बहुजन समाज संघर्ष फोरमाची नोंदणी केल्या उपरांत फोरमाच्या वांगड्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. एसटी आणि ओबीसी कॉर्पोरेशनां वेगवेगळी करची, एसटी समाजा खातीर रिसेन्सस घेवचो म्हूण तांची मागणी. बहुजन समाज संघर्ष फोरम ही एक रजिस्टर करपाक कारण म्हणजे गोंया भितर जायते अन्याय जाता. गांवांनी अजुनूय आमगेले बहुजन समाज जावं SC ST OBC जावं जायते लोकांक जे अन्याय जे बायलेचेर अत्याचार जाता तेंचेर न्याय मेळना. हे खातीर हो फोरम आमगेलो तालुका वायज आतां स्टेट लेवल कमिटी केला ते भायर आमी तालुका लेवल कमिटी करतले आनी ईच एंड एवरी मेंबर एक वाठारान वचून तो सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करतलो. आनी तशेंच जे स्किमी आसा SC ST OBC जे स्किमी आसा आनी तशेंच ST आनी OBC एक कमिशन आनी एक कॉर्पोरेशन ते आमकां सेपरेट कॉर्पोरेशन करची म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता. आनी तशेंच जे आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीक एप्रिलान आमगेलो पांडुरंग मडकयकर सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान सांगलेले की तो आमकां रिसेन्सस करतलो, SC कम्युनिटी खातीर रिसेन्सस करतलो म्हणून सांगलेले, पूण तेगे हेल्थ बरो नासतना तो केलो ना. सो हांव आमगे गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन बाब मनोहर पर्रीकर कडेन मागता की हे तेमे जाता तितले बेगीन हे लागू करचे. देशभर ट्रेंड नर्सेस असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेन कांय मागण्यो फुडें दवरल्यात. गोंयच्या संघटनेन पगार आनी हेर विशय जाग्यार घालचे म्हूण मागला. साडे पळयलें आसत जाल्यार इट इज मोर ऑर लेस 800 to 900 इन GMC आनी बाकीचे DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस जाले आसत जाल्यार इट इज कमिंग अ फिगर ऑफ एटलीस्ट 1,500 तरी आसा. काय इट इज नॉट म्हणजे आमी गव्हर्मेंटाकूय आमी तातूंत दोश दिना. इट इज समथींग सिस्टमीचे बाबतींत. पूण आमकां ह्या सरकाराचेर पुरेपूर विश्वास आसा. तेणें आश्वासन दिलें त्या नुसार तेणें ऑलरेडी आमकां सांगलां की आतां वेकन्सीज काडटले आनी GMCतूय ते ऑलरेडी प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो आसा. सो ऑल्सो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसूय तेतून ते वेकन्सी घेवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. कांय जे मुद्दे आसा स्पेशली वेकन्सी जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जे आसा न्ही तो आमचो मेन मुद्दो आसा. आनी आमी गोंयांत तरी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान पुरेपूर सपोर्ट मेळत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 51वी राज्य एथलेटीक सर्त येता त्या शेनवारा आनी आयतारा बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमार जातली. हातूंत गोंयभरांतले वेगवेगळ्या पिरायेचे सुमार 1200 एथलीट वांटेकार जातले. सर्त अंडर 8 प्रकारांत धरून सिनियर लेवल दादले आनी बायलांच्या प्रकारांत मेळून वट्ट 120 इव्हेंट 2 दीस चलतले. गोवा एथलेटिक एसोसिएशन will be organizing 51st State Athletic Championship at Athletic Stadium Bambolim on 25th and 26th August. This meet will witness around 1,200 athletes all over Goa from 47 different schools, institutes, clubs, higher secondaries will be taking part in track and field events
from categories from under 8 boys and girls, under 10, under 12, under 14, under 16, under 18, under 20 and men's and women's. There will be around 120 events to be held in these 2 days, and this will be a first selection trials for 36 national games to be held in Goa. दुसरे वर्सुकी AWES कप फुटबॉल सर्त 28 तारखेक वास्कोच्या टिळक मैदानार सुरू जातली. हातून गोयच्यो 5 आनी भायल्यो 3 टीमी वांटो घेवपाच्यो आसात म्हूण आयोजकांनी सांगले. मुखेल आकर्षण म्हळ्यार ISLांतली पुणे सिटी आपले टॉप प्लेयर घेवन प्री सीझन ट्रेनिंग करपाक हे सर्तीन वांटो घेता. FC गोवा मात डेव्हलपमेंटल टीम खेळयतले. तांची मेन टीम स्पेनान ट्रेनिंग घेतात. Back to the second edition of the OZ Cup. And this time we are going to have the tournament in Vasco. The tournament will be held from 28th of August till 16th of September. 15th of September. 15th will be the final. And there will be a gap of 2 days for Ganesh. We have 8 teams that are participating. Group A is Dempo, Salgaonkar, FC Goa and FC Pune City. And Group B is Gokulam, Sporting, Seza and Points. The top 2 teams from each group will reach the semi-final. The whole purpose of the tournament is to help our elderly sports personnel. So last year this was a good way of generating funds for our organization, and we helped quite a few players with it. Pune are not going abroad for pre-season, so they have informed us that they will be coming. They are coming for pre-season to Goa actually. So they are coming with both their teams, their reserve team and the main ISL team. So they will field a mixture of both the teams. They have not registered the players yet. The last day is 1 day before their first match. So as soon as I get their squad details, then I'll be able to tell you whether. But most probably they are coming with their main team. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.